ये आता येतो ओमकार ओमकार बघ भिया नका काय करू नका गेल्या 7-8 दीस जाता आता ओमकार हत्ती जो असा महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान आयला खूप धुमाकूळ घालता आणि लोक सध्या त्याच्या फाटल्यानूच आसा. एकंदर कितें कंडिशन आसा आणि कितें दिसता तुमकां? सध्या हत्ती गे आता आमच्या गांवांत आयज 5वो दिवस बरो सुशेगाद आसा. तो खावन जेवन सुशेगाद आसा. ताका कांयच टेन्शन ना. लोकांक टेन्शन दिला तेणी. ताका कांयच टेन्शन ना. तो खाता भोंवता खाता आणि त्या जाग्यार रावता. ताका बरे केळी मेळ्ळे हांगा कवाते मेळ्ळे आणि बरे माडयो उडयता. तो सगळे माडयो लॉस करता लोकांचे. एकंदर फार्मर तुम्ही आसात हांगा आणि कितले लुकसाण बी जाले आसतले अशें कितें? लुकसाणाचो अंदाज सांगूंक शकना. आता सकयल वचोंक मेळना. हे फॉरेस्ट ऑफिसर आमकां सकयल धाडिना कित्याक ते रिस्क आसा. तो केन्नाय आवाज आयकून धांवन येता हांगाचेर. अच्छा. लोक म्हणटा आपूण आपयले उलो मारले जाता पण तो आवाज आयकून मनशाच्या मनीस खंय आसा थंय धांवन येतात. ओके. ताका लागून आमी सकयल अजून शेतान एंट्री करूंक ना. थोडे मातशे कितें कोणी शैलेश सामंतान काल अशें म्हटलें की आपले 1 लाखभर नुकसान जालें अशें. तेणी एक अंदाजे सांगला. 1 लाखभर रुपया आपले नुकसान जालें म्हणून. बाकीच्यांचे काय आमकां अजून पण आमचें जें शेत आसा तें कंप्लिटली तेणी लेवल केल्लें आसा. आमचें भात शेती आसा बरी पिकोवंक येयल्ली आतां सामकी निस्तनाबूत केल्ली आसा. तेणी सगळी काबार केल्या. ओके. अंदाज कितले शेतकरी जेंचे हांगा आसात कितें? तरी आमचे चड आतां शेत रोयना पण एक 5 ते 6 शेतकऱ्यांचे शेत हांगासर सामकें तेणी सपाट केल्लेलें आसा. केळी जावं माडयो जावं आनी कवाते जावं ल्हान ल्हान कवाते उडयल्ले आसा सगळे. वाले आपली ड्युटी करताच. ते मॉनिटर करतात. ते फक्त ते रस्त्यार रावन एक हे करता पण आपली ड्युटी करता. ते 4 दिसा फाटीं ते गंडेल लावन हे करताले पण ते स्टॉप केले तेंच्या साहेबान येवन तांकां की गंडेलान तो आनीक चाळोवंक शकता. एक जर लोक वस्तीन येयलो जाल्यार ते लोकांक त्रास करतलो. तो एक शेतान आसा थंय आसूं न्ही म्हणून ताका एक स्टॉप केला ते गंडेल लावपाचे. आतां गंडेल लायना ते. ओके. आणि लोकांक भायर सरोंक मेळना ना शेतान वचपाक मेळना. ओके. गायी आसात गायींचे हाल जाल्लेले आसा. सध्या गायींक चारो मेळना. ते एक मेन प्रॉब्लेम जाल्ले दुधाचे गायी आसा लोकांचे शेतकऱ्यांचे. 4 जाणांचे दुधाचे गायी आसा. 40 गायी दोगांचे आसा. एकट्याचे 10 अशे गायी आसात. पण चारो भरपूर आसा आमच्या तामोशान चारो पण काडपाक मेळना सध्या आणि गायींक सोडपाक मेळना चाऱ्याक. आता हत्ती येवन तुमच्या गांवांत 5-1 दीस जाले. कितलो लुकसाण जाला आणि तुम्ही एक फार्मर आसात कितें सांगूंक शकता? आमी एकूच सांगूंक शकता की सरकार दरबारी जी यंत्रणा आसा फॉरेस्टाची न्हू ती आतां गेले 5 दीस आमच्या तामोश आसा पूण ती पूच कामी म्हणजे तेतून कांयच फरक पडना. म्हणजे ते एज इट इज हत्ती आसा थंयच आसा बरोबर आनी तेंचे कडेन आपल्या कडेन कांय जायना. म्हणून हाय लेवलीर कितें तरी सरकारान करूंक जाय आनी ह्या हत्तीक जाता तितलो बेगींतल्या बेगीन हांगसरल्यान घालूंक जाय. आनी आतां सिच्युएशन अशें येयल्या की तो गांवांत एक फावटी अटॅक करपाचो प्रयत्न केला आयज सकाळी. आमचे लोक गांवांतले ग्रामस्थ जमले 30-40 जण घरांतल्यान बोबो पडले आनी लोकांनी आयज सकाळी ताका धांवडायलो. तेन्ना तो भायर गेलो. तेच्या उपरांत मागीर एग्रीकल्चरान आतां हो ट्रॅक्टर धाडून मातशे ते ग्रास बी वाडले ते लेवल करून आतां ताका सोदतात चालू आसा. आनी नुकसान म्हणपाक गेल्यार म्हाजे तर कवाते बी आसले ते टोटल लॉस जाल्या. तशेंच आमचे पाटील आसा गवंडी आसा इवन हे आसा आमचे दिलीप सामंत आसा. दिलीप सामंताचो ट्रॅक्टर तेणें डॅमेज केला. आतां ही डेरी आसा पळय डेरी आसा आमची हे सामंताची डेरी आसा तेचे 30-40 गायो आसा पूण ताका आतां घरांतल्यान ती ताका कितें ग्रास हाडटले चारो हाडटले तांकां हाडपाक वचोंक मेळना. कित्याक की वयतले जाल्यार सगळे कडेन फॉरेस्ट वालो तांकां धाडूंक दिना आनी हत्ती आसा तो मातशी खंय ताका येता अशें दिसल्यार तो तकली वयर काडटा. अच्छा. ओके. म्हणून डिमांड पत्रकारा मार्फत तरी कितें चडांत चड बेगीन हेचो प्रयत्न करपाचो. तुमचो डिमांड कितें आसा लास्ट? डिमांड म्हणजे आतां पयली डिमांड आसा जाता तितले बेगीन ताका हांगसरलो तुमी गांवांतलो हलोवपाचो. कित्याक सांग आयज लोक इतले विटल्यात म्हाका सांग लास्ट लोकांकच कायदो हातान घेवचो पडटलो आनी लोकांक हातान कित्याक घेवपाचो पडटा ही परिस्थिती जाता तितली कठीण जाल्या. हो आमचो वॉर्ड मेंबर आसा ताका सुद्दां खबर आसा दयानी सांगूंक सोदता आमकां आतां रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक बेगीनल्या बेगीन हेका हांगासरल्यान शिफ्ट करचो पळय. खूब डॅमेज खूब लॉस खूपच जाता. डेली आतां 4-5 आज 6 दीस आतां सकयल शेतात वचोंक लोकांक कोणाक मेळना. तेजे खातीर बेगीनल्या बेगीन हेका खंय शिफ्ट करचो अशी आमची रिक्वेस्ट आसा.
कसं सध्या फॉरेस्ट आसा पळय ते करतात काम अशें दिसता तुमकां फॉरेस्ट ते म्हणजे तेंकां जशें आमकां ते एक्सपर्ट जाय किंवा आनीक काय एक्सपोर्ट गोंयांत नात न्हू ट्रेनी तांकां खंयच्यान दुसरे डिपेंड रावचेच पडटा दुसऱ्या स्टेटीर बरोबर कर्नाटक महाराष्ट्र नाल्यार आनी खंयच्या स्टेटीर ओके आतां न्यूज येयल्ले की 9 तारा नाल्यार कर्नाटक महाराष्ट्र खंयच्यान ते कोण फर्स्ट पीपल कोण येत ते ताका करूंक शकतात ओके आतां कशें केन्ना ते पळोवया आतां तो पर्यंत आमकां सांबाळचो येयला जाता तितले टोटली डॅमेजीस इतले डॅमेजीस जाल्या की लोक आसा पळय ते बाबडे घरान राडटात तेंचे म्हणजे मार झाड आसा पळय त्याच्यारच जेचेर उदरनिर्वाह केल्लो आसा पळय जेचेर तेंचे आख्खे कोलॅप्स करूंक ना कांयच दवरूंक ना तेंच्यानी ओके म्हणून जाताच म्हणजे चडांत चड बेगीन तुमी पत्रकारा मार्फत हांव तुमकां विनंती करता एक CM हाय लेवलीक कित्याक सांग हांगसर जो प्रयत्न करतात ते आज जाय ते अपुरे पडटा ते फुडें मेरेन पावना कित्याक आयज 6 दिवस हत्तीन जे इतले हांगा हें केलां आनी गांवांत तो अटॅक 100% करतलो मागीर लोक तुमीच म्हणटले की लोकांनी कायदो हातांत घेतलो 1-2 मेल्या जाता आमचे लोक पण आमकां भायर सरचेच पडटले कित्याक आमी दीस रात आतां तेंच्या वांगडा आमी आसता कितें सध्या सिच्युएशन कितें आसा सिच्युएशन सर हत्ती येयल्यापासून न्ही हांगा आतां ग्रामस्थ आमी आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते हत्तीक पळयत आसा खंय पण आमकां आतां इतली भिती जाली की आमकां सकयल वचोकूच आतां मेळना म्हणजे हत्ती केन्ना येतलो अटॅक करतलो अशें जाता आनी हे आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा न्हय ते आमचे कोण दखल घेयनात सांगतात तुमकां येता बाबा आमचे पोपळी म्हण जे शेताचें नुकसाण जालें चाऱ्याचें नुकसाण जालें कांयच ह्या करना आनी जर तेंच्यांनी आमकां भरपाई दिली तर सारकी कवडी मोल भावान दितात अशें म्हणजे बाबा त्या आतां एक पोपळ व्हडली करपाक कितले दीस लागता सर पण दितात कितले 200 ना तर 300 रुपया 300 रुपयान व्हडली पोपळ मोठी जातली की अशें कांयच करना आतां 4 दीस आमी मिटींग घेतली आनी सांगलां मातशें हत्तीक तुमी जाता तितलो बेगीन भायर काड पण ते काडटा म्हणटात पण ते अजून कांयच करना आतां आमचो आमदार MLA आसा आर्लेकार तो अजूनय हांगा पावाक ना बाबा कितें तरी बाबा काय करू बाबा आपण हे स्टेट लेवलार हे प्रयत्न तुमकां करता बाबा मातशी धीर धरा काय अशें सांगूक पासून येयना तो हांगा असे कितले शेतकरी शेतां पिड्यार जाले अशे 500 शेतकरी आसा भाताची शेती केल्ली आसा लोकांनी ती सगळी खाल्ली पुन्हा असे आता तण जाय म्हणून ते शेतात रोवले ना ते ना आसा पण आता ते पोपळी म्हणा केळी म्हणा सगळे बागायताची नासधूस करतात ते आणि आता कशें आमकां हे प्रोटेक्शन दितात फॉरेस्टर कितें सांगता तुम्ही मातशे म्हशी सोडा आणि आपण तुमकां दिता पण केन्ना तो हत्ती येवन अटॅक करून भयभीत जावं जाता ना ताका लागून ते गायी आमची म्हशी चराना सकल ताका लागून दिवसाक 5-5, 7-7 लिटर दुधाक आमी लॉस जाता आतां गिरायकांक आमी दिवपाचें आनी एकदां कशें म्हशीचें दूध बंद जालें की परतून ते येयक ताका टायम लागता आतां हेंकां ते फॉरेस्ट ऑफिसर किंवा आमचे एग्रीकल्चर हे सांगून कळना न्ही ते कितें करतले म्हणून सांगा आमी तरी आतां आमचो शेती आनी दुधाचोच धंदो न्ही आनी आमचो असलो बिझनेस ना न्ही मागणी कितें तुमची आमची मागणी बेगीन हत्तीक भायर काडपाचें आनी आमचे जे लॉस जाले ना तेंची आमकां मातशी भरपाई तेणी दिवपाची अशी गव्हर्मेंटान पण अशी कितें बाबा एक सजमोन तरी बाबा हेका इतलो ह्या जालो तितके तुमी आमकां 25,000 खर्च जालो तर ते आमकां 1,500 दितात म्हणजे ते कितें आमकां ते घेवन तरी फायदो कितें जाता आनी त्याच्यात आमची झाडां किंवा आमी आतां जे उत्पन्न केलां ते आमचे येवंक शकता येयना न्ही तशें आनी ते जितले पयशे दिले म्हण आतां 15-20 वर्साचे उत्पन्न आमचे आसा ते आमकां रोखडे मेळटले का आतां 10-15 वर्सां रावन आमी आतां उत्पन्न केलें ते आमकां रोखडे हे 10,000 ते उत्पन्न रोखडे माड लागता लागाक चालू जातले न्ही हे मातशें चिंतूंक जायना ते आमचे कलेक्टर साहेब येतात आनी आमकां सांगता तुमचे ग्रामस्थ अशें जमा नाका तुमी FRI घालतले म्हणटा पयले दिसच कलेक्टर साहेब येयले मागीर FRI घालतात पण आतां अजूनय कलेक्टर हांगा पावाक ना FRI घालता म्हणून आतां सांगा आमी आतां गायी सोडूंक सकल बिकल मातशें पळोवपाक येता तो हांगा तुमी घरातच कोरोना तरी बरो पळोवपा म्हणजे दिदा परवाडलो कोरोना दिदा बाबा घरात तरी हे कितें नाका जाल्लेच जालें म्हणजे भायर येवंक शकना आनी भितरय रावंक शकना अशें भायर येयल्यार तो सांगता तुमकां FRI घालतलो करूचो तरी आमी कितें ग्रामस्थांनी ना जाल्यार आतां कितें आतां हत्ती केन्ना आतां ते दीस तो भितर येवंक सरलेलो आतां कितें हे गव्हर्मेंट आतां कोणाक तरी मारपाची वाट पळयता आनी ते कितें करिना मागीर कोणाक अटॅक करता आनी वयर ते सांगतात कितें तुमी भायर रावतात ते कितें गव्हर्मेंटा कडेन क्लेम करूंक इन्शुरन्साक रावता काय हे आनी वयर विचारता कलेक्टर साहेब आमकां आम्ही हत्ती आल्या उपरांत गोव्याचो हेड साहेब PCC कितें म्हणटा ताका ताका आपयलो तेच्या वांगडा मिटींग घेतली तिणें आमकां आश्वासन दिलें की 4 दिवसात तेचो पूर्णपणे हेका आमी भायर व्हरतले म्हणून त्या आश्वासनान आमी रावला ओके सध्या नुकसान कितलें जालें तुमचें नुकसान भरपूर लोकांचें जालां पण ते
मागीर एग्रीकल्चर ऑफिसर येवन ते सांगलें तेणी आमी येवन तुमचे सगळे करता म्हणून सारकें. ओके. आनी आमचो म्हाजो धंदो गायचो आसा, गायी सोडूंक मेळना, दूदय कमी जाला ते आनी एक हें आसा. त्यामुळे कशें आतां कितें करतले खबर ना आमकां. एनिमल हजबंडरी एग्रीकल्चर ऑफिस तो कोण येतलो ते कांयच खबर ना. ओके. असे कितले शेतकरी आहात तुमचे म्हणजे असे गायीचे दुधाचे दुधाचो धंदो शेतकरी 4-5 शेतकरी आसा. हितून गायी कितल्यो आहा म्हणजे गायी टोटल सगळ्यांचे मेळून गायी 40-50 गायी जाते. अच्छा. ओके. सध्या तांकां चरो बी काय ना. चरो हाडूंकूच मेळना, तांकां सोडूंक मेळना. चरो आमी हाडूंक खूब खर्च जाता म्हणून सोडूंक मेळना वता. पण ते आतां व्हरोंक मेळना गटरीच बांदून दवरता मातशें घालून. ते दूध जवळ जवळ 20-25 लिटर कमी जाय जालां आमचें आतां. बरोबर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.